Halo cek. Ini. Halo, halo cek. Halo cek. Ikut. Oke. Terus itu biasa. Close lagi. Putus Bapa Ugaca Bawe Ora Arunaka Bunya Tuja Sunyata Ikiru Aparunaka Vidyayami Umat kita Sepuji patang derita Ayu janti sepeserta कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक खुशी वाडटा जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस मुकुल्न घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं ह्या उतरां वळिफाद जेजून ताचे पाटलावदारी जावंक आपयलें आज तो म्हाका आनी तुकाय आपयता हांव तयार आसां तूं तयार आसा इल्ली आमी कशें तसो पाटलाव करूंक जाय कसली कुर्सावाट आमची जावंक जाय ह्या वेळार आमी त्याच सोम्याची कुर्सावाट नियाळटना आमची कुर्सावाट आरंभ करया तो सोमी म्हजे आनी तुजे तावन कितें अपेक्षिता तें खरेपणी समजून घेवया ताचें संगी समकोया आनी तसो आदार मागया नमन तुका पुरी नमन आमच्या मोगा गुरता नमन कुर्सा जैते वता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सा मरणा पळी झुमेलो जीवन जालो नव्याने तलो कुर्साक आगमनाता निर मानफावो केलो कष्टा मरणांसर मनशाक गर्व सेवू देलो नमान तुका पवित कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुरता नमन कुर्सा
जैते वंता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सार झाले उघडी कालवारी डोंगरार काचे उंकळलो तो आमचं मोगाल सोडवंतार पृथ्वीयाने मोबा मोदी संसार सरात दितावलो आमा सर्वांक पाटलाव मोजूक नमान तुका पवित कुर्सा नमान आमच्या मोगा गुर्ता नमान कुर्सा जैते वंता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. पयलें सेसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुसारी चडयलाय सगळो सोचा. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसाल जावचें ना. संवसारान जायतें खोटेपण सोडून आयलां. आज आमी पातकाच्या वातावरणान जियोवन आसा. पेल्याच्या मोगान जियोवच्या, हेरांची सेवा करच्या, नितीन आनी सतान जियोवच्या, शबार व्यक्तींक कश्टूंचे सबार दाखले आजकाल माध्यमाचेर दिसतात, तशेंच वाचूंक मेळटात. जेजू जैतेवन जावन जेरुजलेमाक प्रवेश करतना होजान्ना होजान्ना म्हूण बोबाटिल्ल्या लोकांनी जेजूचेर कुर्साच्या मरणाचें फर्माण वाचलें. सोम्या ही बोबाट जेजून आयकली आनी मौनपणान बापाचे कुशेक कल्तिमान घाली. दिसपट्टे जिणयेंत आमी हेरांचेर फर्माण वाचता. दादलो बायलेक आनी बायल दादल्याक फरमायतात. आवय बापय भुरग्यांक आनी भुरगीं आवय बापयक फरमायतात. तशेंच धनी कामेल्यांक फर्माण दिवनूच आसतात. सबार फावटी आपूण वर्त म्हूण दाखोवचे खातीर आनी आपलें सांगिल्लें जायचें म्हणल्यार मनोभावांत आमी जियेता. अशें हेरांचेर फर्माण वाचच्या मारिफात सोम्या आमी तुजेर कुर्साचें फर्माण वाचलां. तर कोण सोम्या तुका कुर्साचें फर्माण दिल्लो? कोण सोम्या तुका कुर्साचें मरण दिल्लो? आतां आमी एक बोट चिंतून पळोवया. मागणें. सोम्या जेजू, पेल्या थंय आमी तुजें प्रतिरूप देखूंक, पेल्याचो मोग करूंक, तांकां बरें करूंक आनी तांचे पासत मागोवंक आमकां तुजो आदार दी. निरापराध्यांक नीत लबशी करूंक आनी आस्कात्यांक कुमक करूंक धैर्य दी. खंयच्याय कारणाक लागून हेरांची जडती करिना जावंक आमकां सकत लबय. सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काको तामची कर. May magtapkar kan say gaim say kalsan kursar melya jaluche. मोजू शिजावच्या कुशी वरता घे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो आसात माटी कोल्यांक घोटेर सुकण्यांक पुण्णा म्हाका सुवात वस्ती करच्या मोजो शीस जावच्या खुशी भरताय घे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो आपलो जीव आशेता निजाव सांडता आपल्या त्यागा वरवीं सगळे जिखता मोजो शीस जावच्या खुशी भरताय घे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो Muzo शीस जावच्या
खुशी वर्ताय घे कुरीस तुझो फाटलाव कर मोजो. दुसरें जावं जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कोणी जर म्हजो पाटलाव करूं कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. खुरीस बारादीक तरी जेजू वडे कुशेन कुर्साक वेंग मारता. आमचे भोंवती आमी आजकाल पळयता हर एका मनशाक एक ना एक कुरीस वावोंक मेळटा. जावं पुरो घरान बेबदो दादलो, दोस्ती स्त्री. आधुनीक संवसारांत वडिलांचें उतर आयकनातलीं भुरगीं, शेजाऱ्यांच्यो दोशी, दुबळीकाय, पिडाशिडा, जिणयेंत एका वयर एकच विराराय बेजाराय भोगूंक मेळटना आमी देदस्पोर जाता. जिणयेंत कांयच बरवसो नासलेले प्रमाणे जियेता. कुर्साक वेंग मारल्या जेजू थंय आसची आमची बरवशाची दिश्ट खंचोव्या. मागणी. मोगाळा जेजू, तुज्या खांद्यार शिपायांनी दिल्लो तो बारादी कुरीस तुवें कुशीन स्विकार केलोय. आमच्या कुटुंबा जिवितान आमकां मेळचे ते ल्हान व्हड कुरीस कुशेन स्विकार करूंक तूं आमकां शिकय. सोमिया काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैवमय मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूची. जेजू सोम्या आतां पातकां रडता, जिणी बदलूंक खंडीत निश्चय करता. भोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूट मागता. पातकां म्हजी आयच्यान सोडता, खंडीत सोडता. भोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता. पातकां म्हजी सोडता, खंडीत सोडता. रक्तान तुज्या सोडयल आत्मो म्हजो, जावंक सोडनाका सासाण दुस्मान तुजो. भोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूट मागता. पातकां म्हजी आयच्यान सोडता, खंडीत सोडता. तिसरें स्तेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो मुजे सरसी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. जेरबद्याच्या माराक वळख जाल्लो जेजू बरादीक खुरीस घेवन सोलोंक जायनासतना जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. दुबळ्या कुटुंबांत वाडून जिवितांत यशस्वी जोडूंक आशेवच्या भुरग्यान सलवणी देखच्या वेळार ताका बगचे दूख व्यक्त करूंक जाता गी. लोकांच्या बरेपणा खातीर दीस रात वावून आसच्या मनशा विरोध सगळे लोकूच उपरटल्या वेळार ताचें दूख सांगूंक जाता गी. एक प्रामाणीक पतीन आपल्या बेबद्या पती बराबर जिवीत सावन कुटुंबाचें बरेपण करूंक सलवल्ल्या वेळार
तिका जावचे दूख सांगूंक जाता गी. आज हासतले साबार आसात पूण दुखां पुसतले उणे जाल्यात. आज फोंडांत घालूंक साबार आसात पूण उठयतले उणे जाल्यात. तर आमकांच एक सवाल करया, हेरांचे पडणेक आमी कारण जाल्या, हेरांचे सलवणेक आमी कारण जाल्या, हेरांच्या दुखांक आमी कारण जाल्या. तर ह्या कुर्सावटे वेळी आमचे वैयक्तीक जिणे वयर एक नदर मारया आनी कुर्सा पंदाक पडलेल्या सोम्यतांव शिकया, आमची अस्कतकाय वळखून घेवया. मागणे, कुर्सा पंदाक पडून उठून फुडें सरलेल्या जेजू कुटुंबांनी विविध कुर्सा पंदा संपडलेल्याक नवो बरवसो तूं लाभय. तांच्या कश्टांत जा तूं तांचो सांगात. सुम्या काकूल तमचीकर, सोम्या काकू तामचीकर, सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. मोजूची जांक कोणाशिता आपणाक इन्कार करून दी. कुरीस आपलो कांद्यार घेऊन तो फाटल्या तुझ्या येवदी. कुर्सातोय कुर्सातोय हांव पातयेळी दुवरता. पिडेशिडे कष्टा दुखान हांव कुर्सार पोटलून धरता. कुर्सातोय कुर्सातोय हांव पातयेळी दवरता. पिडे शिडेन कश्टा दुखान हांव कुर्सा पोटलून धरता. चवथेच तेसांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या बगेवन कुर्सावरवी चडयलाय सगळो संसार. कुर्साचे वाटे वेळी जेजूचे दोळे आपले आवय मोरयेक सोदतात. मोरी कश्टांनी जोम्या मदें उरडोन म्हणले परी आपल्या पुताक भेटता. तांची दिश्ट एकामेका मेळटा. हजार बोगणां आशार पाशार जातात. ती दोगांय रडटात. दोळ्यांनी दुखां भरले तितली एकामेकाक गैरी गैरी दिसतात. आदले दिसा तावन कितलेशे पावटी जिजून माय म्हण उलो केल्लो आसतलो. जेजू ल्हान आसतना तो पडटाना मोरयेन ताका वेंगेन धरल्लें. पूण आतां ती कितें करतली? ती चिंता चिंतना शिपाय येतात आनी बळान जेजूक लोटोवन व्हरतात. ताका मारतात. हें पळोवन मोरयेचें काळीज आपल्या तरणाट्या पुता खातीर रडटा. आमकां एक आवय आसा. 9 म्हयने आमकां गर्भांत वावोवन जल्म दिल्ली माता ती. तिणें गर्भपात केल्लो तर आमची जतन घेतली ना तर आमी खंय आसत्याव. आज तिच्या मुखा म्हळ्यार मिरयो पडल्यात जावंकी पुरो. तिका पळयतना थोड्यांक आमकां राग येता जावंकी पुरो. पूण ती आमची आवय म्हणलें विसरचें नाका. तिचे विशीं लज नाका. आमची आवय आमच्या कुटुंबांतली मोरी म्हणलें समजोवया. तिका मान दिवया. ती देवादीन जाल्यार तिका सासणीक विशेव मागया. सोम्या काकूळ तमचीकर, सोम्या काकू तमचीकर, सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या. रडोंक मेळया आमी सोमे. आपले मोरी आमकां पळयता. येवन रडया तिच्या सांगाता. जेजू कुर्सार करता. तुमचे कळे दुखा
मार्जिनवा निंदा करता कितलो ससनी कष्टादतात जेजू मोकुसा umkolta Rorong meriami somes Apre mori आमका पळता Yulyanticha sangata Jesu mokursa umkolta कोणाची ते संवाद सुन जाली तिथे संपूर्ण पाठी दिवंक आसात ती कलेक्ट कर एकली कोणी 5 vezes Sirena so Simão, Jesuku kuris wabong kumo करता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू ख्रिस्ता सडयलाय सगळो संसार एकामेकाची वजे वाबोया अशें क्रिस्ताचो उपादेश तुमी पाळटल्यात कोस्टोंच्या लोकांची पिडेस्तांची दुबळ्यांची दया पावुल्ल्या जेजूक आज बुजवण आणि आदर दिवंक कोणूच सुनांत ह्या संदर्भार सिमावन मात्र ताका कुमोक केली आमच्या कुटुंबांत आनी शेजारां जायते व्यक्ती मुळाव्यो गरजो नासतना कश्टातात आस्पत्र्यांत बिल्ल फारीक करूंक तांक नासतना शिकपाक पयशे नासतना वीज सकत जेवण घर नासतना ही आमच्या भावा भयणीची धगधवणी असले परिस्थितींत सिमांव सांगता सोलसो जेजू कुमकेक आपयता अनुभव आसलेले सांगतात पेल्याच्या कश्टांत वांटेली जाताना आमकां चड व्हरतो संतोष मेळटा तर आमी आमच्या पिरगजांनी आनी घरांनी एकामेकाच्या गरजांत पावून जेजून दिल्लो नवो उपादेश पाळ्ळो जाल्यार आमची क्रिस्ती जिणी सार्थक करता सिरेनाच्या सिमांक जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावंक वर्तें भाग मेळ्ळें आमी आमचे कश्ट समाजेंत हर एकल्या थंय क्रिस्ताक देखता जाल्यार आमचें तें क्रिस्त वस्ती करता म्हणलें जाणा जावया मोगाळां जेजू आजुनी कश्ट तेल्या आनी पिडेस्त थंय बरें मोन दाखोवंक आमकां तूं सेरनसो सिमांव जावंक आपोवणें दिताय विविध रितींनी कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणीचो कुरीस हाळो करची कृपा आमकां तूं दी म्हूण मागता सोम्या काकूळ तामची कर सम्या काकू तमची कर सदैवमय मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे मोच्या ल्हाना भावंडांक कितें तुमी केलें तुमी केलें मोच्या ल्हाना भावंडांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें हांव भुकेल्लो तुमी खावंक दिलें हांव तानेल्लो पियेवंक दिलें भोगाते राज म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना भावंडांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें हांव परको जावन आसता बिडार दिलें हांव उक्तो आसता नेसोंक दिलें भोगाते राज म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना भावंडांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें हांव पिडेस्त आसता खबर घेतली हांव बंदेत आसता भेट केली
भोगाते राजमोज सर्गींच्या बापाचे मोजलाना बावडा किते तुम्ही केले माकास तुम्ही केले. सोवेस्त सांग वेरोनिका जिसूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जिसू क्रिस्ता. सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केले ते म्हाकाच तुमी केले. कोलकाताची सांतेरीस तिचे हेर भयणी संगी गल्ल्यांची भेट करूंक गेली. थंयसर एका गुडसुलांत एकलो मेळे वस्तूर नसलेलो ददलो एक सुरूस जिवोन आसलो. ताच्या घरा भितर लायट नासलो. घर सगळे धुळीन आनी कोयरान भरून गेले. सिस्टरा ताच्या घरा भितर सरता आसतना अमल सेवलेलो तो दादलो तांणी घरा भितर येवचें नाका म्हूण बोबाटी लागलो. पूण मदर तेरेसा धैर्यान भितर सरली. घरा भितर एक उजवाड्याची दिवटी पेटयली. घर सगळे नितळ केले. तवल त्या दादल्यान बोबाटून सांगले हांगा तावन भायर सरा म्हाका अशेंच आसूंक जाय आनी ह्या मेळांतच मरूंक जाय. पूण मदर तेरेसान तिचे बेटे वेळार 3 फावटी ताच्या घराक भेट करून ताचें घर नितळ करून मनशा परी जियोंक कुमोक केले. जिसूचे कश्ट पळयोवन वेरोनिका म्हणली एक स्त्री जिसूचे कश्ट हळू करूंक धैर्यान मुखार सरता. आमच्या समाजींत दिसपट्टे म्हणले बरी जायते जण कश्टतात आनी दुखान वळवळतात. दाखल्याक आमच्या कुटुंबान वाड्यांत आनी फिरगजींत भुरगीं युवजनां वडिलां स्त्रियो विविध रितीन कश्टतात. सबार फावटी तांचे कश्ट हळू करूंक आनी तांचे गरजेन आदार दिवंक जणच ना जाल्यांत वेरोनिका परी भावर्तान आनी धैर्यान पिडेस्तांची सेवा करूंक शिकया आनी जिसू परी स्त्रियांक वा दादल्यांक एकेच रितीच्या मनोभावान पळोवंक देवाची कृपा मागया. मोगाळा जिसू वेरोनिकान रक्तान घामान आनी धुळी भरलेले तुजे मुखामोळ पुसले. तेन्ना प्रत्युपकार जावन तुजे रुपणेंच तुवें त्या तुवालेचेर कणसयले. तुजे रुपणे आमच्या काळजाचेर आत्म्याचेर आनी सगळ्या आमच्या जिविताचेर कणसय म्हूण मागता. सांगातच वेरोनिका बरी आमच्या पेल्यांच्या गरजेन पावूंक आमचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजांत कुसार मेल्ल्या जेजूचे. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता दुकां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता. दुकां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. सत्वेस तेसांव जेजू दुसरे पोवटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. रडोन रडोन म्हजे दोळे हुलपतात म्हजी अंतरमळां कळवळतात.
म्हज्या परजेचो नाश जालो ते पळोवन भुरगीं आनी शहराच्या रस्त्यांनी झिंट मारून पडटात ते पळोवन म्हजें पीन चाळवण धरणीर पडटा. जेजूक अस्कतकाये वरवीं काल्वरीची वाट भोव लांब, कश्टांची आनी पुरासनेची जाता आनी कुर्सापोंदाक दुसरे पोवटी पडटा. सर्गींची वाट दाखोवंक आयिल्लो जेजू संवसाराच्या वाटेर भोव चड कश्टता. जेजू जावन आसा आमकां बापा सरशी वन पावची सताची वाट. जेजून म्हणलां अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरा, कित्याक ती वाट तुमकां ससनाच्या जिविताक वन पायता. जेजूची काल्वारीची वाट आमच्या आत्मीक पैनाचो संकेत आनी बुन्याद जावन आसा. मागणें जेजू तूं आमकां बापा सरशी वन पावोवची खरी वाट म्हूण आमी तिर्सत म्हणटाव. पातका वरवीं म्हजो आत्मो नित्राण जाला, म्हजी कूड निस्प्रयोजक जाल्या, जिवीत भेसां जालां. त्या देखून आमी आमच्या जिणेच्या पैनार तवळ तवळ आदलन पडटाव. तुज्या दुसऱ्या पण्णेच्या पुण्या वरवीं चौर पातकांतलें पयस वेची कुरपा आमकां तूं लाभय. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रांत मोग मोजो केला. ताच्या मोलीक रक्तां दिला भोगसाणे, ताच्या जिणे मोना सर्गीचे जिणे. एकूच एक थेंबो तुझ्या रक्ताचो, हजार पृथ्वीक सडवण दिवच्या तो पुरो. कित्याक तर विक्रायले सर्ग तुझे, कित्याक सोम्या केले सांग म्हाका अशें. काल्वारीच्या दोंगरा सोमी उमखळटा, मोजो देव चडवणदा आपलो जीव दिता. 8 तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुसारे चडयलाय सगळो संवसार. जेजूचे इतल्या बऱ्या व्यक्तीचे कश्ट पळोवन स्त्रियो रडतात. इतले बरें केल्ल्या व्यक्तीक असली शिक्षा मेळ्ळी तें चिंतून ह्या स्त्रियांक दूख येता. पूण जेजू आपणा विशीं चिंतिनासतना त्या स्त्रियांक बुजयता. कितलो बरो सोमी, आपूण मोरूंक भायर सरला. थोड्याच वेळान तो मरतलो, संवसार सोडून वेतलो. तो इतलो कश्टाता तरी हेरांक बुजयता, हेरां विशीं चिंता. मागणें सोम्या म्हाका बोगशी, सबार पावटी हांव म्हजेच विशीं चिंता. म्हाका हेरांनी होगळसिजे, हांवें सोंसुल्ले कश्ट सर्वांक कळाजे. हेरांनी म्हजेर दया पावाजे. संवसारान हांवूंचे गरजेवन देखून हेरांनी म्हाका समजाजे आनी बुजयजे अशें हांव चिंता. हेरां विशीं चिंतूंक म्हाका वेळच ना. हांव बिजी. सोम्या आमकां बोगशी, आमी हेरां विशीं चिंतचें बरें मोन आमकां दी. आमच्या की चड कश्टोवची कितलींशीं जाणां आसात, सारकें न्हेसोवंक आनी खावंक जेवंक नातल्लीं, आसरो नातल्लीं साबारां आसात. कितलींशीं भुरगीं आवय बापूय नासतना कश्टातात. कितलींशीं आवय बापूय भुरग्यांचो मोग मेळनासतना आसऱ्यांत आसात.
सबा जाणां आस्पत्रेच्या खाटल्यार मारेकार पिडेन कश्टातात. कुडींत ऊण आशिल्ली, जिणयेन निराशी आनी देदेस्पोर जाल्ली जायतीं आसात. तांचे विशीं आमी चिंतीशें कर. आमचे वरणी कीड स्थितींत आशिल्ल्यांक बुजोवंक, तांची दुकां पुसूंक, तांकां कुमो करूंक आमी मुखार येशें कर. आमकां बरें मोन दी, बोळ दी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मारल्या जेजूचे. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरत दुखांनी सुख रचलो. तसो सांबाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आसतलो पंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. नवें तेसांव जेजू तिसरे पोवटींक पोवता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सरी सोडयलाय सगळो संवसार. तवळ सोम्यान पाटीक घुंवोवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली. आज कोंब्यान सात घालचे आदीं तूं म्हाका 3 पावटी नाकारतलय. कुर्साचें वजन आनी कुर्सा वेटेर जाल्ली पुरासाण सांबाळूंक जायनासता जेजू तिसरे फावटी पडटा. सगल्यांक बरें करीत, सगल्यांक सोमोग करीत आनी सगल्यांक बक्षिल्ल्याक जेजूक लोकांनी दिल्लो प्रतिफळ. जेजू कालवारीची वाट चलता चलता कुर्साची जडाई जड जाते वेता. ती जडाई सोसूंक जायनासता नित्राणी जाल्लो जेजू कुर्सा पोंदा पडटा. तरी ताचें प्रयत्न तो सांडिना. बगार उठून परत्यान कालवारी कुशीन मेटां काडटा. आज आमी पेद्रून केल्ले बरी सळवणी बगोवंक तिरस्कार करता. कश्ट स्विकार करूंक इन्कार करता. त्रास काडूंक बेजार पावता. जेजूक उक्त्यान प्रगट करूंक भियेता. देखूनच आज वेगळे 4 अवकार जिवितांत देदेस्पोर, धार्मीक जिवितांत एकसुरपण अशें जिविताच्या राटावळींनी मदें कश्टून मनीस परतून परतून जिविताच्या कुर्सा पोंदा पडटा आनी वयर सरोंक आनी आपली मेटां फुडें काडूंक आशें ना. मागणें मोगाळा जेजू, तुज्या तिसऱ्या पडणाच्या पुण्या वरवीं पडलेल्या आमकां सर्वांक, पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक आनी गरजेवंतांक तुजो हात दिवन उखल आनी तुवें आमकां दिल्ले मिसांव मुंदारसूंक कृपा दी. सोम्या काकूळ आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत, कुर्साचे मरण पर्यंत घालतो जालो. त्या पासून देवान ताका अतिवूस उबारला आनी दिला ताका ते नाव सरनावा प्रास्पोर्तें. क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत, कुर्साचे मरण पर्यंत घालतो जालो. त्या पासून देवान ताका अतिवूस उबारला आनी दिला
ताका ते नाव सरनावा प्रास्वर्ते. दावेंस तेसांव जेजूच्या आंग वस्तूर ओणकाण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन कुसारी सडयलाय सगळो संवसार. देखूनच हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसणा प्रास कूड व्हरती न्हय. खावणेतावन कुर्सा पर्यंत जेजू कालतो जालो. आतां ताचे लागीं आपणाची म्हणली एक मात वस्त आसली. ताच्या आवयन दिल्लो दोगलो. तो दोगलो सिपायांनी जेजू तावन वोण काडटना सिपायांनी जेजूक संपूर्ण दुबळो केलो. आतां ताचे लागीं ताचें म्हणलें कितेंच ना. आयच्या ह्या संवसारांत उण्या मोलाचें भोव सादें वस्तू न्हेसलेल्या एका पळयणाऱ्याचें गणनें करिना. पूण कुशीन पॅण्ट शर्ट शू न्हेसून टाय घालून बसलेल्या लागीं कंडक्टर मोवाळायन ताका सर म्हणून उलो करता. न्हेसलेलें वस्तूर मनशांचो गन आनी अंतस दाखयता. पूण त्या न्हेसणाचेर होंदून मनशांक मोल बांदूंक जाता गे. दीस आनी रात आनी तिचो धंदो चलोवन शूट बूट टिपटॉप न्हेसल्यार तो नितळ जाता गे. जीणभर प्रमाणीक जिणी जिवन सादें सरळ न्हेसलेलो मर्याद नातलेलो जाता गे. सिपायांनी जेजूचे आंग वस्तूर काण ताका विणगो केलो. पूण ताचें मोल उणें जावंक ना. कित्याक बापाक मेस्वल्ली जिणी जियेल्यासो कुरपेसलो ताचेर आसलो. मागणें मोगाळा जेजू हेरांच्या कुडीक गौरव दिवंक आनी म्हजो भावार्थ ह्या संवसाराचे ग्रेसकायचेर न्हय बगार तुजेर दवरूंक कृपा दी. सोम्या काकोत आमची कर. सम्या काकोत आमची कर. सदैवमय मागता उपकार खंयचीय गाय म्हज्या कळसान कुसार मेल्या जेजूचे. सगळो जेजू समर्पिता कुशेन सर हांव ओपसिता. सदांच मोक ताचेर पातयेव ताचे थंय हांव जियेता. सर्व हांव दिता सर्व हांव दिता. सगळोच म्हाका चडवण तारा हांव समर्पिता. सर्व हांव दिता सर्व हांव दिता. सगळोच म्हाका चडवण दारा हांव समर्पिता. 11 दिसां जेजू कुर्सार किळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू बरादी कुरीस खांद्यार घेवन कश्टांची वाट चलोवन पावूंक जाय जाल्ले सुवातेक कालवारीच्या पुर्वताक पावलो. थंय आतां त्या कुर्साचेर ताजे हात आनी पांय विस्तारून तो न्हिदोन आसा. कांट्याचो मुकुट ताच्या मुस्तकाचेर संचिला. ताच्या हातापांयांक किडे मारतात. ह्या वेळार जेजूक भोगची ती दूख विशेष. आमचे हरएकल्यांचे एक एक पातक एक एक खिळ्यापरी ताका थोपता. ती दूख ताच्या काळजाक लागता.
खुर्सार ताका वयर उबारला. चोर लोकांक आपणाशी ओडची ताची घडी लागीं पावल्या. ती घडी मनशाकुळाच्या सोडवणेची. ते घडयेक संवसार राखून आसा. दुस्मानांनी जेजू खुर्सार खिळायलें बरी आमी आमच्या कठीण उतरांनी पेल्या खुर्सार खिळायतां. आमचीं उतरां हेरांच्या काळजाक आनी मोतीक तोपतात. हेरांचो जीव काडटात. आमच्या उतरांचेर नियंत्रण सांबाळया. आमी कोणाक दुखयलां तांचें बोगसाणें मागया. मागणें. सोम्या आमी आमच्या उतरांनी केल्ले आमचे अपराध बक्षी. तुमचें उलोवणें मिठा भाशेन रूच दिवचें जावं म्हूण पावलान शिकयल्ले परी आमी आमचीं उतरां पेल्याक संतोश आनी समाधान दिवचें तसलीं उलोवंक शिकया. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. मोजा देवा मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मोजा देवा मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. हांव एक किडो हांव न्हय मोनी सर्वांनी कांटळसो. वोंट वळयता नकलां करता म्हाका पळयलो. मोजा देवा मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. 12वें स्तेसांव. जेजू खुर्सार आपलो प्राण सोडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सतीच हांव तुमकां सांगतां गोवान सकण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मोरास जाल्यार या तेस्ट फोड दिता. जुवांव 12 वाक्य 26. जुदेवांच्या मतपर्यांनी जेजू कुर्सायलो. ताचे तकले वयर अशें एक नांव बरोवन घालें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. वाटेन वेसो लोक हें वाचून जेजूची कळकुळां करताले आनी तकली दोलोवन म्हणटाले, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार ह्या कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच तूं बचाव कर. सुमार 2 पार जाताना त्या गांवाचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत तो उरलो. तवळ जेजून व्हडा ताळ्यान बोब मार म्हळें, बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो ओपसिता. तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर जेजू आपणाकच खाली करता, आपणाकच त्याग करता. आमचेच भलायके विशान आमच्याच बरेपणा खातीर दीस रात चिंताव. आमी केन्ना तरी आनेकल्या खातीर चिंतलें आसा. जीणभर कश्टोवच्या आमच्याच फिरगजीच्या लोकां खातीर, काम नासतना बेकार भोंवतेल्या युवा जाणां खातीर, जेव खावंक नासतना वळवळच्या कुटुंबां खातीर चिंतलें या मागलेलें आसा. जिणेंत आनेकल्या विशयान कांयच चिंती नासतना, कोणाकच बरेपण करिनासतना सगळें आमचेच बरेपण पळयता. तर आमी जीव आसोनी समाजेक मेल्ले परीस न्हयवे. जेजून आपणाकच संपूर्ण रितीन त्याग करून कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें ताकाच खाली केलो. मागणें. मोगाळा जेजू एकल्यान आपल्या इश्टा पासो जीव दिवच्या की वर तो मोग दुसरो ना म्हूण तुवेंच म्हणाय.
तूं आमचे खातीर कुर्सार मेलोय. आमी तुजे खातीर मरूंक आमकां करपा दी. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. बापा तुझ्या हाती मोजो आत्मोपसिता. बापा तुझ्या हाती मोजो आत्म अर्पिता. तुझे लागी धावून येता सोदून तुझो आसरो. निराशी जावं सोना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. तुझे लागी धावून येता सोदून तुझो आसरो. निराशी जावं सोना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. बापा तुझ्या हाती मोजो आत्म अर्पिता. बापा तुझ्या हाती मोजो आत्म अर्पिता. 13वें स्तेसांव जेजूची कूड मोरयेच्या हातान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पळोवन कुसार चडयलाय सगळो संवसार. एके मोगाळ आवयच्या उस्क्यार एका तरणाट्या पुताची निर्जीव कूड. 33 वर्सां आदीं बेतलेहेमाच्या खावणेर मायेन जेजूक पयले फावटी आपले हातीं घेतिल्लें. आनी आज कालवारीच्या कुर्सामोळी मोरी जेजूक हातान घेता. कितलो फरक ह्या दोन गणितां मदें. दूख एके दारीचे तलवारी परी तुजें काळीज पपसितलें म्हूण सिमियोन प्रवाद करून सांगलें. म्हज्या बापाची खुशी पळोवंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात गी म्हूण जेजून मोरयेक आनी जुजेक तेंपलान सांगलें. हीं उतरां आज संपूर्ण जातात. आपले सोम्यांची साकण म्हूण देवाचो सोब आपल्या काळजान आनी कुसव्यान स्विकार केल्ली मोरी आपली जबाबदारी आनी मिसांव पुर्तेपणी जियेता आनी जेजूच्या मिसावान भागीदार जाता. भुरग्यांचे जिणयेन आवय बापायची जबाबदारी भोव वर्ती. भुरग्यांक मोगान वाडोवचें, क्रिस्ती बावर्तान घट करचें आनी सुवार्तेच्या मावल्यांनी तांचें जिवीत भरचें तांची जबाबदारी. हांचे संगी भुरग्यांक उंचलें शिकप दिवचें आनी तांच्या जिविताक तयार करची जबाबदारी आवय बापायच्या मिसावान आटापल्या. भुरग्यांक जाय जाय जाल्ल्यो वस्तू दिल्ल्यान ताची जबाबदारी पोंताक पावना. कशें मोरी आपल्या पुताच्या संतोशान तशें दुखान सांगात दिता तशें आवय बापायन भुरग्यांक सांगात दिवंक आसा. आवय बापाय जावन आमची जबाबदारी कशी पाळल्या म्हूण एक घडी चिंतून पळोवया. आमकां मेळिल्लें हें वर्तें आपोवणें आनी हाचे तावन आमकां मेळिल्लें मिसांव जबाबदारेन आनी खऱ्या स्पिरितान करूंक निचेव करया. कश्ट आनी सलवणी येतना मोरयेचेर दिश्ट उबारल्यार तिची ससाय आमकां मेळटली. मागणें मोगाळी माये, बोडव्यान इजबी हाडलेले वेळी तुका एक वर्तें मिसांव लाभल्लें. ह्या मिसांवांक कल्तिमान घालोय आनी तुजें मिसांव भियेनासतना तुवें संपूर्ण केलें. आवय बापय जावन भुरग्यांक रुपीत करचें, बरे नागरीक जावन वाडोवच्या आमच्या मिसांवान आमी तीर रावाशे तूं आमचे खातीर बापा लागीं विनाती कर. आमी कश्ट नासतांक भियेनासतना आमच्या आपोवण्यान तीर रावोवंक आदार लाभय म्हूण मागता.
सोम्या काको तमचीकर सोम्या काकू तामचीकर सदैव माये मागता उपकार कंचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो रक्षक तो धैर्यसो जियेसुचा जय देवसो भेना कसले अंकारा चाल्यारी पारे वादळ भोवती उठल्यारी फांकय उजवाड दयेन मोजेर तुजो तुजेर सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रास्रो रक्षक तू धैर्य दिवसो जियेसुचा जय दिवसो. सौदवेस्ते साव जेजूची कूड निके पितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसो मिया जेजू क्रिस्ता किताचे बगेन सर्व सडेला सगळो संसार क्रिस्ताक हांवें वळखाजे आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाची पदवी हांवें बगीजे म्हूण म्हजी आशा ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजे एकच भरवसो आनी आशा. मेल्ल्यान ससनाच्या जिणयेक आमी जल्मतांव मनीस जावन जल्मल्ल्या हर एकल्याक मरूंक आसा. सोमी जेजू मेलो ताका निके पिलो पूण निके पिल्लो जेजू पुनर्जीवन जालो. आमी ताचे परी जीवन जातल्यांव मोगाचें जीवन सारून आमकां संपूर्ण काली केल्ल्या वेळार स्वार्थ सांडून निस्वार्थी जिणी जियेल्ल्या वेळार पेल्या मोदें समाधानाचें हातेर आमी जाल्ल्या वेळार खंयसर द्वेश आसा थंयसर मोग, खंयसर राग आसा थंयसर बोगसाणें, खंयसर स्वार्थ आसा थंयसर निस्वार्थ ओंपुल्ल्या वेळार आमी बुजवण मेळाचे म्हूण आशेवच्या प्रास चड हेरांक आमी बुजयल्ल्या वेळार हेरांनी आमचो मोग करिजे म्हूण आशेवचे प्रास आमी हेरांचो मोग करतना दिल्ल्यांत आमी घेता बक्षिल्ल्यांत आमकां बोगसाणें मेळटा आनी मेल्ल्यान ससनाच्या जिणयेक आमी जल्मता. मागणें सोम्या जेजू तुज्या मरणांत बापाक काल्तिमान घालून पुनर्जीवनपणाचो नवो बरवसो दिलोय. आमी आमचे दिसपडते जिणयेंत हर एका संगतींनी आमचें जिवीत अर्थभरीत करून ससनाच्या जिविताक व्हरून पावचे वाटेर चलोवंक आदार दी. सोम्या काकूळ तामचीकर सोम्या काकू तामचीकर सदैव माये मागता उपकार कंचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे कुर्सा सावळे रावो तरी विशेव आका देता जावचे सगळे आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां करता. क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलून धरलाय सोम्याक सन्मान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा. क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलून धरलाय सोम्याक सन्मान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा. कुर्सा सावळे उबो रावता शांती म्हाका मेळच्या वसून आसा घायिल्ले हारण म्हाका धरच्या. खुर्साचे मरणा पर्यंत
ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां बगो आनी आमकां तळण्यान पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांखाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे घडीन आमेन. रसादी दसादा सर्वता निमाणे गीत जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या कुर्सा तू जाऊन साय मोगाने स्वातंत्र्याचे प्रकाश गालसर मनशांचेर सदा वाटसतेल्यांचे जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या. एक घडी बुलबुशा त्याचा वाचले असाद त्या वड्यागरांनी त्या संघ संस्थांनी तांची त्या सवाचे पुरेस तुम्ही हाडून कोटीच्या देसर आता ये